नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. गोंयाक लायट मेळोवपा खातीर एनटीपीसी लागीं करतले कॉन्ट्रात. दाबोळे विमानतळ सीआरझेड नेमाविशीं गोंय सरकाराच्यो मागण्यो केंद्र सरकारान केल्यात मान्य. मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती. केंद्र सरकारान नवो कायदो तयार केल्यार लेगीत पयलींची लिजां पावणेर काडचे नात. प्रधानमंत्र्याकडेन चर्चा करून मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट. नव्या लिजांची जातली पावणी. मायनिंग बंद पडिल्ल्यान शेतां रोवपाक लागिल्ल्या साखळेच्या शेतकारांचेर संकश्ट. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून पीक जालें पिड्ड्यार. सरकारान मजत करची म्हूण मागणी. मोपा विमानतळ म्हळ्यार पर्रीकार सरकाराचो मोठो जमीन घोटाळो. काँग्रेसी मोपा खातीर जबाबदार. दाबोळी वांटोवपा खातीर लोकांनी एक जावचें म्हणून चर्चिल आलेमावाचो उलो. एफसी गोंयाड दिल्ली डायनामोस पंगडा मदीं शेनवारा जाल्ली मॅच 2-1 गोलान एफसी गोवान जिखली. ह्या सर्तीन दिल्ली पयली फावट हारल्या, जाल्यार गोंयचो पंगड पयलेच फावट जिखला. खबर विस्तारान. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन पेडणे सरकारी कॉलेजात आयआयटी वर्ग चालू जातले. दिल्ली सावन परत आयल्या उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मिडियाक ही माहिती दिली. गोंयाक लायट मेळोवपा खातीर एनटीपीसी लागीं कॉन्ट्रात करतले. दाबोळी विमानतळ आनी सीआरझेड नेमाविशीं गोंय सरकाराच्यो मागण्यो केंद्र सरकारान मान्य केल्यात अशें पर्रीकारान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर कितल्याशाच मंत्र्यांक मेळून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार शेनवारा गोंयान आयलो. गोंय सरकाराच्यो चडश्यो मागण्यो केंद्र सरकारान मानून घेतल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगलें. IIT will be temporarily housed from next academic year in the new building that is being put up for Pedne College. तर ॲडिशनल जी बिल्डिंग तयार जाता ती बिल्डिंग कंप्लीट करून जून जुलै पर्यंत त्या बिल्डिंगेन भितर टेम्पररी क्लासेस IITचे चालू करप. जागो तांच्यांनी 2-4 जाग्यांची ऑप्शनां दिल्यात. खंयचो जागो फायनलायज जालो. दर्यादेग वाठारांत रावपी लोकांक ल्हान ल्हान उद्देग करूंक मेळपा खातीर सीआरझेड नेमांत दुरुस्ती करपाचें केंद्र सरकारान मान्य केलां. पण एखादो होम स्टे करता किंवा एखादें दुकान आसता, ल्हानसो बार आसता, दिस टायप ऑफ एक्टिविटीज शूड बी परमिटेड बिकॉज ऑब्वियसली द पर्सन अर्न्स आउट ऑफ इट. दाबोळे विमानतळाचेर विमानां पार्किंग करपा खातीर खास येवजण तयार करपाचें केंद्र सरकारान मानून घेतलां. Proper planning, I brought it to the notice of the minister that proper planning can generate another 2 parking space in the same available. I am talking about parking space for the planes. The minister has promised to send top team sometime between 6th and 10th, followed by his visit. दोट्टी नागरिकत्वाच्या प्रस्नाचेर गोंय सरकाराच्या मागणेचेर केंद्र सरकार विचार करतलें. 1962 गोंयकारान सिटीजनशीप ऑर्डरीन जी सिटीजन भारताची मेळ्ळ्या ती सिटीजन दुसऱ्या राष्ट्राच्या खंयच्या तरी कायद्यामुळे वचूंक शकना unless someone voluntarily gives up his citizenship and takes passport of the other country. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. केंद्र सरकारान नवो कायदो तयार केल्यार लेगीत पयलींची लिजां पावणेर काडचे नात. ह्या विशयाचेर प्रधानमंत्र्याकडेन आपूण उलयलां. सध्या जी लिजां आसात तांचें रिन्युवल जातलें. चडांत चड 50 लिजांचें रिन्युवल जातलें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. तो म्हणटा नवी लिजां तयार केलीं जाल्यार तांची पावणी जावंक शकता. पर्यावरण मंत्रालयान एका किलोमिटराचो बफर झोन थारायला. ताचेर 15 दिसां भितर अधिसुचोवणी येवंक शकता. बफर झोना भितर येवपी खणी टप्प्याटप्प्यान बंद करपा विशींचो निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत जातलो हें तांणी स्पश्ट केलें. म्हाका मायनिंगचो विशय सांगलो, आमकां फायनान्शियल एसिस्टंटचो सांगलो. मायनिंगचे कितें जालो इन प्रिंसिपल एग्री जालो. तुजे धाड म्हणला प्रपोजल वील कन्सिडर इन गोवा इफ इट हॅज टू बी गिवन न्यू मायन एक्झिस्टींग लीज उलयना कडेन एक्झिस्टींग लिजीचेर एक वेगळो विशय आसा. कोणे तरी ती डेव्हलप केल्या, कोणाचे तरी भितर इंट्रस्ट आहा, ताणें खर्च केला. फाल्यां समजा हांवें ती विथआउट मच रिजन इफ आय गिव इट टू थर्ड पार्टी, द फर्स्ट पार्टी कॅन गो टू द कोर्ट. They are already in the court for cancellation of concession to lease, and the issue will get delayed, go on getting delayed.
what I have suggested to it in Goa, that any new lease, suppose you are going to give tomorrow, there this auctioning route has to be followed. Is that likely to happen, sir? It is. But this is not valid for the leases which are operative. म्हणजे पारंपरिक Unless they are cancelled. 2025. That the Environment Ministry buffer zone notifications are cleared. Any moment they will be issued. 1 kilometer with in respect to existing mines to be phased out over a period of 10 years, subject to Supreme Court clearing it. एका 3 झाडी कुदळ असल्यामुळे काय ना एका 100 मीटर आणि आता बफर झोनाचा आय एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 15 डेज द इश्यू विल बी ओवर. सरकाराच्या लिजा रिन्यू करपाच्या पद्दतीचेर आम आदमी पार्टीन खर टिका केल्या. बीजेपी गव्हर्नमेंटान मिनाची लिजा रिन्यू करपाचें डिसिजन घेतला. हें डिसिजन लोकविरोधी आणि एक सामकी चूक पद्धत आसा. ही पद्धत राजान 2G स्पेक्ट्रम आणि मनमोहन सिंगान कोल ब्लॉक्स दिवपाक जी मेथड अवलंबिली ताज्या वेगळी पद्धतीन ना, ती तशीच आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सांखळी नावेलीच्या शेतकारांचे बरेच लुकसाण जालां. मायनिंग बंद जाल्ल्यान ह्या लोकांनी शेती सुरू केली, पूण आतां पावसाक लागून शेत पिकूय काबार जाला. आतां कितें करप असो प्रस्न शेतकारांक पडला. मायनिंगान कामाक असले आणि मायनिंग आता गेली 2 वर्सां 2.5 वर्सां जाली बंद आसा. त्या कारणान तेवटेनूय आमकां कांय जगणे ना. मायनिंगेतून आमी बुडले गेले म्हणून हांगा शेतीन लक्ष घातलेले. पण शेतीनूय आमकां ह्या पावसान सामकेंच आमी अंदूच्या वर्स ह्या आतां भाताक कोंब येयला आणि हे भात कोंब येवन आमी हे कशें खावपाक शक्य, कारण आमचे वर्सभरचे पोट हे. परत आता आमकां रोखडीच मिरची लावपाची आसली. मिरची लावपाक आता टायम जाल्लो आसा. टायम जालो आहा म्हणटो तितली मिरची लेट जाल्ली. 1 वर्स पिकयल्लें आमकां 2 वर्सां पुरो आसतालें भात. पूण ते आतां हे भात आमकां पुरो न्हू, आतां खंय तरी कितें तरी करचें पडलें आनी आमकां आतां खंयचें तरी विकतें हाडून खावचें पडटलें. त्या पावसान 1-4 दीस पावस पडल्या कारणान लागून हे बासमती आमकां कोमेले आणि आमकां त्रासान घातले ह्या पावसान. हेजेर सरकारान गंभीर ते हे लक्ष दिवन हे आमकां शेतकऱ्यांक भावांक सगळ्यांक कितें तरी हेजी नुकसान भरपाई दिवची इतकी आमी मागता. घेऊया एक विराम.